पेडण्या पालिका क्षेत्रांत थीम पार्क नाकाच म्हूण थळावे एकठांय। ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांक कांयच उपेग ना म्हूण सूर। लोकांची पेडण्या बसका जाली। विरोध करपाक समिती करपाचो निर्णय। प्रकल्पाक खर विरोध करतले म्हूण सरकाराक शिटकावणी। एक थीम पार्क येवपाचो आसा पळय, त्या पार्काक आमकां पेडण्यान तेजो कितें फायदो आसा? आमच्या पेडणेकारां खातीर तेतूंतल्यान कितें जातलें? म्हाका तरी दिसना कितें फायदो जातलो कसो। थीम पार्क आमी खूब पळयल्यात भायल्या स्टेटींनी, गोंयांत अजून मेरेन येवंक ना ते प्रोजेक्ट। पूण तेच्या खातीर लायट जी लागता पळय आनी जे उदीक लागता ते आतां प्रोविजन तेंच्यांनी जे करून रेकमेंड केल्ले आसा पळय, ते इल्लोसो अमावंट, ते पावचोच ना अमावंट। आनी कितलोसो अमावंट आमचो जो आतां डेलीच आमकां आतां लायट पावना पेडणे तालुक्या खातीर, तेतूंतलो चडसो अमावंट काडून ते तांकां दिवपाचें आसा। पेडणे तालुक्याचेर सरकारान वारंवार अन्यायच केला, पेडणे तालुक्याची फसवणूक केल्या आणि आज त्याच्या खातीर पेडणे तालुको खूबशा अशा संकटान आसा। लोकप्रतिनिधित्व मेळ्ळे ते आमकां बरें मेळोंक ना। सरकारा कडेन एक मागणी आसा की जे पर्यावरणाच्या दृश्टीन घातक प्रोजेक्ट आहात ते हाडून तुम्ही पेडणेकारांच्या तकलेचेर माती मारचे न्हय, ही म्हाजी एक गव्हर्मेंटाक कळकळीची विनंती आसा। आणि जर येता खातीर तुमकां जर तो प्रोजेक्ट सँक्शन करपाचो आसा, पास करपाचो आसा, जाल्यार एटलिस्ट हांगासरले जे लोक आसा, लोकल नागरीक आसा, तांकां विश्वासात घेयात। सगळ्यात महत्वाचं की हेचेर विरोध आमचो 100% आसा। आमी प्रत्येक घराघरांनी आणि मी एक आव्हान करते प्रत्येक पेडणेकाराक, वेळ इल्लेली आसा, जो फाटलो इतलो अनुभव आमचो जो आसा, ह्या अनुभवातून तरी आमी आतां शिकान घेवया। आमी आमच्या पिळगीसाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी काय आदर्श दवरतलो हो प्रश्नचिन्ह आसा। आता असे प्रोजेक्ट सुरू करचे खातीर सरकाराक खंयचो तरी कायद्याचो आधार घेवचो पडलो आणि ताचे खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे तांकां सारखे सोयीस्कर पडलेले आसा। गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या मार्फत नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट आमच्या पेडण्या तालुक्याचेर लादूंक सोदता। मोपा एअरपोर्टाच्या उपरांत हे एक असे प्रोजेक्ट जे येतात, पेडण्याची जनता जी आसा, पेडण्याचे युवक आसा, पेडण्याचे लोक आसा, तांकां अजिबात विश्वासान न घेता हे प्रोजेक्ट आमच्या हाडून माथ्यार मारतात। प्रुडंटा खातीर पेडण्याच्यान मकबूल माळगेमणी।